बेसिकली 2-3 इशू आशिल्ले. फर्स्ट इशू म्हळ्यार जो एक कॅसिनो टेम्पररी हांगा हाडून दवरिल्लो तांणी, तो एप्रील 30 वचपाचो आशिल्लो. ताजे बद्दल बाय क्रिसेल डायस उलयताले. दुसरो इशू म्हळ्यार जो काल पयर बोट आयली आनी सगळ्यांक शॉक आयलो की पावली कशी काय म्हणून, ताजे बद्दल बाय सबिना उलयतले. आनी फाटले 8 दीस जे हायकोर्टान हियरींग चल्ला इनॉफिसाचे पिटिशना बद्दल, ताचेर हांव 1-2 कमेंट्स लास्टाक करतलो. रिक्वेस्ट क्रिसेल टू. आता ही फेब्रुवारीत आम्ही कॅप्टन कोर्ट मिटींग दवरली आनी तांणी सांगलें बाय एप्रील 30th ती बोट डेल्फिन रॉयल जी हांगा आसा त्यांचे ओरिजिनल पोजिशनात खंय रिव्हरान शिफ्ट करतात. दिस इज ओनली अ टेम्पररी रिलोकेशन तशें आमकां सांगितलें. ते एप्रील 30th जाले, मेचे 7th आतां फर्स्ट वीक जालें. कॅप्टन कोर्ट सेईंग आतां जायना, आतां मॉन्सून जातले, डेल्फिन कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज तांचे कितें बोरिंगाचें काम जावना. सगळे एक्सक्यूज आमकां खूब सांगले. कितें CRZ परमिशन मागता, इट वॉज नॉट कम सो फार. हांव कितें म्हणटा ती तांकां फेब्रुवारीन खबर आहलें बाय 30th ऑफ एप्रील यू हॅड टू मूव. सो CRZ परमिशन इतकी लेट कित्याक रावले ते सारून. वाय डिड दे टेक एक्शन फर्स्ट? बोरिंगाचें काम आले, डिसिजन करूंक आले, टेक परमिशन फर्स्ट. आतां आमकां रेसिडेंट्स आसा पोस्ट ऑफिसा कडेन रावता, आमकां कितले त्रास जाता. कितले पुलीस कंप्लेंट केले हांवें, आमी कॅप्टन कोर्ट्साक रिटन कंप्लेंट केले. आमकां आवाज जाता, ते बोटीचे लायट कितके येता, लोक कितके येता ते बोटीचे फोटो काडून. आमकां रेसिडेंट्साक त्रास जाता. रेसिडेन्शियल इतके लागीं आसा रेसिडेन्शियल एरिया. बाकीचे बोट जे आसतात मार्केटा कडेन रावला ते रेसिडेंट्स ना, ते मोस्टली कमर्शियल जातात. ते लोकेशन ते रॉंग चूज केलं कॅप्टन आनी आमकां त्रास जाता. आनी आमी कितें म्हणटा ते बोट काडूंकच जाय. तर इट शूड नॉट बी सो क्लोज टू अ रेसिडेन्शियल एरिया. आतां कॅप्टन इज गिवन इज लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजीस. डेल्फिन इज नॉट डुईंग द वर्क. त्यांचे मोरिंगाचे काम इनकम्प्लीट आसा. ते CRZ परमिशन मागता येवना आनी 6 months जाता. बिफोर द मान्सून इज सेइंग इट इज नॉट शिफ्टिंग. So what we are saying, the Delton had to move to that other place. They had to do the mooring. Now, if they have not done within the stipulated time, then it should be stopped. It should be stopped operations from here because they have not done. Okay, so why should the residents suffer? They were supposed to be there, but still the residents continue to suffer. So the captain said that he has sent 2 letters to them. Still, they have not done the mooring. Now, since Delton Royal is responsible for mooring and shifting the vessel, then they have to take responsibility. If they have not done, then they should bear the consequences, and the operation should stop. So mooringaचे काम, that is the responsibility of the casino company. कॅप्टन कोर्ट ओनली गिव्स परमिशन. काम जे आसा ते मोरिंग कंपनी करून राखता, कसिनो कंपनी करून राखता. सो दे हॅव नॉट डन इट. सो द कसिनो कंपनी हॅज टू स्टॉप ऑपरेशन्स वाइल दे डू द वर्क. नो अलाउइंग कसिनो ऑपरेशन. The other issue was how did that boat, Delton Royal, the big 112-meter boat, come into MPT? So आम्ही कॅप्टन ऑफ कोर्ट्साक विचारले की तुम्ही तांकां कशें परमिशन दिलें म्हणून. सो कॅप्टन ऑफ कोर्ट्स म्हणटा की ती व्हडली बोटाची परमिशन इज गिवन बाय IRS, that is DG Shipping, and then the conservator of MPT, they have given the permission. The captain of ports has not given the permission for that big boat to come into MPT. Now they are trying their level best to enter Mandovi River. Now Mandovi River will be closed on 21st May till September. So at least the boat will not come in because the High Court has, or the casino people have already told in the High Court that till monsoons they will not come. Now the next issue is that they don't have the required permission. The certificate of survey which was required for a boat to sail, for a vessel to sail, this vessel does not have. And till that permission is obtained, the vessel will not be able to sail. Now let us presume that they get the technical clearance, okay? But they will try to enter the river Mandovi.
So here it is the responsibility of the government not to allow new boats to come in to run the casino, because that will be the sudden casino license which will have to be issued, and there is an interim order in the High Court that no casino licenses can be issued. So the government has to take a firm stand and not allow the casino vessel to come in. Secondly, the government also has to take a clear stand that when they give a license for a vessel, it is a vessel of that size. If there is any modification or a new vessel which is coming in, fresh licenses have to be taken. You cannot have a replacement vessel for the same license. And this is a policy decision, and the government has to make its policy very clear. लास्टली म्हळ्यार फाटले 8 दीस तुमी पळयता इनफ इज इनफ आनी तांचे पेटिशनरांनी हायकोर्टान एक PIL घातिल्लें आनी ताच्या खातीर हायकोर्टान बरी ऑर्डर दिली रिस्ट्रेनिंग द न्यू वेसल फ्रॉम एंटरिंग द मांडवी रिवर. सो पयलीं म्हळ्यार आमी ऑनरेबल हायकोर्टाचे आभार मानता की कित्याक खरेंच म्हळ्यार कोर्टान वचूंक नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आज ही बोट आमच्या दोळ्या समोर हांगा मांडवीन बशिल्ली आसली. सो आज थँक्स टू द ऑनरेबल हायकोर्ट आनी बीग थँक्स टू इनफ इज इनफ मुवमेंट जाणी बऱ्या तरेन ही केस फुडें दवरली हायकोर्टा समोर आनी तांकां कन्विन्स केलें की जे डेल्टीन कंपनी आनी BJPचो गव्हर्मेंट आसा दे आर रॉंग दे आर डुईंग दीस इलिगली. आतां लास्ट वीक जेन्ना हियरिंगां जाली तुमी पळयलें की डेल्टीन आनी सरकार दे वर इन अ हरी. दे वॉन्टेड टू गेट द बोट सेट इट अप एंड स्टार्ट द कॅसिनो ऑपरेशन्स. त्या डायरेक्शनांच्यान ते कोर्टा कडेन उलोवपाक लागले आनी ते म्हणूंक लागले की फक्त लायसन्स हॅज टू बी एडजस्टेड पयलीं जाल्लें आसा त्याच लायसन्साचेर तुमी बोट हाडपाक एलावड आसा. सो सरकार हायकोर्टान म्हटलें दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. यू कॅनॉट गेट अ 2000 सीटर बोट ऑन द लायसन्स ऑफ अ 70 सीटर बोट डायरेक्टली ताणें सांगलें. आनी मागीर ते म्हणूंक लागले बरें बरें आमी कॅसिनो हाडना फक्त वेसल आमकां हाडपाक दी कित्याक आग्वादाचो जो एंट्री आसता दॅट क्लोजीस ऑफिशली ऑन May 21st काय 22nd केन्ना तरी. ताच्या मागीर पावस येता आनी मागीर इट बिकम्स टू रफ टू नॅविगेट फॉर बीग शिप्स. सो सप्टेंबर पर्यंत रावचें पडटा. सो ते म्हणूंक लागले आमकां फक्त ती वेसल हाडून कॅसिनोचें लायसन्स आमी घेना म्हणून. सो असली फकाणां करपाक लागले. सो इन दॅट केस हायकोर्ट आस्क द गव्हर्मेंट की तुमचें कितें स्टँड, आर यू ब्रिंगींग दीस एज अ कॅसिनो ऑर जस्ट अ वेसल. सो अगेन द हायकोर्ट put the brakes on the wrong intentions of the government and the casino. मागीर सोमारा जेन्ना ह्या सोमारा हियरिंग जालें सडनली एक यू टर्न केलो तुमी पळयलो आसतलो. द डेल्टीन कंपनीचाच लॉयर म्हणूंक लागलो की देर इज सम चेंज इन द सिच्युएशन, सम परमिशन्स हॅव बीन विड्रॉन अँड वी डोंट विश टू एंटर द मांडवी रिवर रायट नाव. आमी फक्त ही बोट हाडटले MPTन दवरतले आनी मागीर मांडवीन हाडपाचें तें मागीर पळोवया म्हणून लागले. सो आमी शॉक जाले की हाव हॅज दीस सडन यू टर्न हॅपन. वॉट इज दीस म्हळ्यार चेंज इन हार्ट ऑफ द डेल्टीन कॅसिनोची. फाटल्याच विका म्हणटाली की ना हाडून दिया तांकां ऑपरेशन चालू करून दिया. आज म्हणटा की नाका आमकां फक्त थंय वचून थोडे रिपेर्स करूंक जाय, रेनोवेशन करूंक जाय आनी मागीर पळोवया म्हणटा. तुमी नेक्स्ट डे जाता तेन्ना आमी पळयता म्हणून. एंड हिस्ट्री बिहायंड दीस आय थिंक वॉज रिवील्ड जेन्ना आज तुमी आत्तां न्यूज आयकल्या आसतली की इनफ इज इनफ हॅज फायल्ड द caveat इन द सुप्रीम कोर्ट. सो खंय तरी म्हाका दिसता ह्या डेल्टीन कंपनीची इंटेन्शन आशिल्लें टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हायकोर्ट गोज ऑन वेकेशन अँड ट्राय टू वेकेट द स्टे इन द इंटरीम ऑर्डर दॅट दीस हायकोर्ट हॅज गिवन. खंय तुमकां कितें म्हणटा तें. सो हायकोर्टान सांगलें की तुमी हाडूंक शकना आनी हे सुप्रीम कोर्टान वचून सांगूंक सोदताले की ना पळय आमी आतां उडुपीच्यान 200-300 किलोमिटर हाडले आमकां फक्त थंय MPTच्यान आनी 10 किलोमिटर हांगा मांडवी रिवरान हाडून दी म्हणून. सुप्रीम कोर्टाक कितें खबर आसा बाबा MPT खंय मांडवी रिवर खंय हाड म्हणटले आसले. यू नेवर नो. द सिच्युएशन इज डिफरंट इन द सुप्रीम कोर्ट. सो असली ह्या लेवलाचेर षडयंत्र चल्ल्या तुमी पळयतात आनी खरेंच लायक आय सेड हॅट्स ऑफ टू इनफ इज इनफ. आनी हे सगळे तांचे इंटेन्शन्स समजून पयलींच सुप्रीम कोर्टान आतां थोड्याच वरां पयलीं एक caveat घाल्लो आसा. Caveat is basically stating that the Supreme Court cannot hear any appeal by the Deltin company
without giving an opportunity to enough is enough. So खरेंच म्हाका दिसता enough is enough has saved the day for Panjim and for Goa. काल पूण तुमी जेन्ना CMाक विचारलें ताणें म्हळां की नवो कॅसिनो हाडचो ना पूण म्हाका आतां आफ्टर सीइंग ऑल दीस डेव्हलपमेंट्स I have to wonder whether the CM is he aware of what is going on or is he just following the footsteps of Manohar Parrikar जो हेच म्हणटालो की आपल्याक नाका आशिल्लें पूण कोर्टान सांगलें हाड म्हणून हांव काय करूंक शकना. So was that the intention of CM's statement yesterday where he wanted to save his public image by saying I am against the casino but then blame it on the court की कोर्टान हाडलें आपूण काय करूंक शकना. So like I said, enough is enough and सारखे तांचे intentions sense करून they have made the right moves in the Supreme Court. हांव एकूच सांगूंक सोदतां CM प्रमोद सावंताक ह्याच गॅल्टीन कंपनीन म्हाका दिसता कितले तरी 200 कोटीचें हॉटेल बांदलां खंय दमन दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड अ 200 crore हॉटेल आनी ह्या हॉटेलान सुद्दां हे कॅसिनो ऑपरेशन्स चालू करपाक सोदताले एंड दे अप्लायड टू द कॅसिनो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन द युनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड द UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन हैज सेड दैट नथिंग डूइंग you will run this only as a hotel. We don't want gambling in Daman because you will finish the culture and the identity of Daman. This is what Pramod Sawant and the BJP government should have done. Shame on you guys. This is the stand that you should take for Goa. तुम्ही सामके तांचे गुलाम कशा वागतात मरे. It is a shame on the government of Goa and the BJP which claims to be sanskari but they are destroying Panjim and Goa, bringing spas, bringing drugs, bringing gambling, bringing prostitution. Shame on this government. So, Parat Ekda, thank you to Enough is Enough and to the Honorable High Court. As we are saying, finally it all boils down to the policy of the government, not allowing a replacement vessel and implementing that all casinos should be in territorial waters, which is 12 nautical miles. If the government had taken a decision, we would not have to run to the courts. Phase out by 2027. So, it is the government that is making citizens come out on the streets. They are making us spend money to go to the courts, sit there and wait for the judgment to come. And they are wasting government money also, which is taxpayers' money. So we need a clear-cut policy that all these offshore casinos should be offshore. They should be in territorial waters. They should not be in the rivers. And secondly, no big vessel can replace the small vessel which is given on the same license. ना तो सांगतात आम्ही डेल्टीना 2 नोटिसा दिले तांकां शिफ्ट करूंक सांगला तांकां मोरिंगाचे आता ते वेरेन ते मोरिंगाचे काम चालू आले ते न्यू पोर्ट ते सारखे करून आता इनकम्प्लीट आसा आता न्यू पोर्टान करूंक जायना आमकां अशे सगळे एक्सक्युजीस आमकां सांगला कॅप्टनान आता सीआरचे परमिशन एप्लाय केला की ते मार्केटा कडेन ते डिसिल्डिंग ते सगळे क्रीक आउटफ्लो जाता स्टेप कितें म्हणटा तेन्ना आतां इतले एक्सक्युजीस दिले तुमचो स्टेप कितें What next step you all on? What next? What can we do? We are demanding from the government that we will keep putting pressure on Captain of Ports. He is saying, I will follow up. So the next step we will have to discuss and see what we can do. Yes. The time limit he had said April 30th. So आम्ही आता कळले हे सगळे. We will have to discuss and see what time. He is saying before the monsoon it is not possible. They have not shifted by their own date. So No, you have just said that they should stop operations. They are not shifting. Their date was April 30th and that is in writing. So if they are not shifted by April 30th, stop operations. You should be functioning as jet cargo then, not as a casino. You have no permission. That's what I was saying right now. He is going to give another letter to Delton Captain. I support that Sunday. He is going to give another notice to Delton saying that ये काम तुरंत काबार करून जाय. Everything has to be done and you will have to move. We'll have to take legal action. Because आताच कळले we'll have to sit and discuss it and see.
some action will take it. Because we are, as residents, आमकां इतके त्रास जातात ते रोजचे त्रास जातात. Such a nuisance. सांगा रे आम्ही लेटर पोलीस कंप्लेंट केलं सगळं केलं. तुमकां दिसना की सरकार तुमकां पिशान काडटा सारको तुमी करून घेता उगी रावता हा उगी नो we have complained. I have got complaints in writing. We have gone and spoken to him. गोंयचे लोकांक पिशान काडटा कित्याक हांगा बाकीचे लोक सगळे इकडे करून we will have to do something about it. If it means going to court, we will have to look at that option also. मिनिस्टरान तुमकां सांगिल्लें न्हू तूं व्हरतलें म्हणून Now, what's on he's trying, he's saying. बट परत मिनिस्टरान मेळटलें तुमी Ports Minister. We will have, Captain of Ports, he said we will see what he does now. So I don't think Minister of Ports is required at this stage. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.